आमी IPHB वयताय आमी वयताय कित्याक पेशंटाक घेवन आमकां क्रॉनीक केसीस आसताय आनी क्रॉनीक केसीस लागून आमकां म्हयन्याक एक फावट वचपाकू पडटा. वयता आसतना आमी दोतोरांक डिस्कस करता आसतना आमी चोयताय वस्तू. आतां जेन्ना आमी चोयताय तेन्ना दोतोरां कडेन डिस्कस करता आसतना दोतोरांक एक प्रॉब्लम आहा. जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक स्टुडंट्स येयले 3 years back there were 3 students coming in under the quota. And IPHB is a center of excellence, already institute that is recognized under central pool that there is a IPHB. आता गेल्या त्या वर्साक सीट इन्क्रीज केली, MCAन एप्रुवल दिली, सीट इन्क्रीज केली, 8 सीट केली. 8 सीट करता आसतना गेल्या त्या वर्साक तांकां प्रॉब्लम जावं ना. गेल्या त्या वर्सा जी सिटां जी भुरगीं येयल्लीं तांकां जे कोण पोस्ट पयलीं गेल्ले वेकंट आसले ज्युनियर रेजिडेंट आसले तांकां एकोमोडेट जाले. So last year there was no problem, but now this year 8 students have come. 4 म्हयने जाले ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आतां 4 म्हयने स्टार्ट जाला पूण तांकां रेगुलरायज दिलें ना, सॅलरी दिली ना, कांय दिलें ना. आतां सॅलरी दिनासतना तांकां इज वन पार्ट, पूण तांगे प्रॉब्लम कितको जाताय ते सांगता. तांगे प्रॉब्लम जाताय जेन्ना एक पेशंट आतां थिंगा पॅथेटीक कंडिशन उदो येता, लीक जाता, सकयल पडटा आसतना एक पेशंट तो बाब मेंटली मातशें ताका मातशें ट्रिटमेंट जायो, तो पडटा आसतना ताका इंजरी जाता. इंजरी जाली काय ना तेगे आख्खी हिस्ट्री तेगेली सगळी बरोवपा पडटा. बिकॉज अंडर द रूल्स इट इज नॉट इजी तुगेले IPHB पेशंटाक इट्स नॉट सो सिंपल टू हॅव तेंगे हिस्ट्री तेंगे सगळें बरोवपा पडटा. तो बट स्ट्रेस आउट जाता. आतां कोण स्ट्रेस आउट जाता? PG स्टुडंट हू कम्स एज अ ज्युनियर रेजिडेंट. ताका एकोदां सॅलरी ना, एकोदां ताका तेगे हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके नाय. हॉस्टेल फॅसिलिटीज सारके ना म्हणजे तांकां उदक पासून सारकें ना. कॅन्टीन म्हणल्यार कॅन्टीन सारकें ना. ऑल दीज आर इश्यूज वीच आर हॅविंग इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनली तांचेर इफेक्ट ऑन द पेशंट्स बट सफर जाताय. आतां आनी एक इश्यू आहा थिंगा ATM ना बोगलेक. ATM ना म्हणजे कितें जाता सांगता तुका. जे पेशंट एटेंडंट येता तांकां एकदां पयशे जाय, सडनली कोण डिस्चार्ज करताय तांकां पयशे जाय, ओ जावं दोतोरा पयशे जाय, 5 हाडल्यान थिंग कांय ना, ATM बोगले कांय ना. आय वॉन्ट दिस थिंग टू बी इन ऑर्डर. पेशंट्साक आतां टू सी दॅट दे डोंट हॅव वयर प्लास्टीक घायलां भितरल्यान लीक जाता. आतां इवन कन्फायनमेंटा पासून परिस्थिती सारकी ना. आतां how to accommodate them and where to accommodate them is the government or the construction fast जावपा जाय. कितें जाल्यार स्टेप्स घेवन म्हाका सदां गव्हर्मेंटा कडेन हांव डिमांड करता, पेशंट्साक पयलीं सद्याक कुयदाद सारको, दोतोरांगे इश्यू सेटल करपाचे आनी हॉस्पिटल जाग्यार घालपाचें, स्पेशली इन दीस सिट्युएशन्स when the level of stress is very high.